नमस्कार, हांव शैलेंद्र वेलिंगकर. फाटले 6 दीस जाले विश्वेश प्रभू म्हाजो मित्र सहकारी हे ड्रॅकोनियन भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल जें आसा, म्हणजे जें गोवा गव्हर्मेंट सद्याचें जें आसा, म्हणजे गोंयकारपणाचो खून करपी, सर्वनाश करपी गोवा सरकार जें आसा, गोवा द्रोही सरकार, ताच्या नीच तकलेंतल्यान हें भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल हांच्यांनी जनतेच्या मुखार दवरलें आनी रायटफुली विश्वेश प्रभू असले जागृत गोंयकार जे आसा, तांचे सहकारी आसात आनी बाकीचे सगळे जागृत गोंयकारांनी गोव्यान वेगवेगळ्या ठिकाणांचेर प्रवास करून ह्या ड्रॅकोनियन बिलाचे हे जे आसात म्हणजे नुकसान जें आसा आनी येणाऱ्यो पिढ्यो हें गोवा सरकार जें आसा, विकृत गोवा सरकार जें आसा, तें आमच्या पिढयांचें निसंतान करपाक कशें फुडें सरसावलां हें प्रदर्शनाक हाडून दिलें आनी बऱ्या प्रकारे समाज प्रबोधन केलें. फाटले 6 दीस विश्वेशजी प्रभू हांगा उपोशणाक बशिल्ले आनी ताका सक्सेस आमी अशें धरता की हो सगळ्या गोंयकारांचो सक्सेस. भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल हें जें आसा हें अत्यंत आत्मघाती बिल आशिल्लें आनी येणारी गोंयची भूसंस्कृतीक हें जें आसा, एक्झिस्टन्स आसा, जिओ सोशियो कल्चरल एक्झिस्टन्स काबार करपी, अस्तित्व काबार करपी असलें सुइसायडल बिल ताका रायटफुली सगळे म्हणजे हांगा जे जमिल्ले सहकारी जे आसात आनी बाकीचे सगळ्या जागृत गोंयकारांनी योग्य रित्या प्रतिसाद दिलो आनी मुख्यमंत्री गोंयचो जो आसा प्रमोद सावंत ताणें आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस म्हणजे विधानसभेच्या पटलाचेर सांगलां की हें आत्मघाती बिल जें आसा, गोंयकारपण काबार करपी बिल जें आसा, तें तांच्यांनी राज्यपालाक आजुनूय ताच्या एसेंटा खातीर धाडूंक ना म्हणून हांच्यांनी भरपूर फटिंगपणां केल्या. ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस फटिंगपणां केल्या सगळ्या सरकारी मंत्र्यांनी आनी हे वयल्यान सकयल भ्रश्टाचारान बुडिल्ले मंत्री आसात आनी मुख्यमंत्री तांचें नेतृत्व करता. प्रथमदर्शनी आमी ताजेर विश्वास दवरता, ताजी देवान ताका सद्बुद्धी दिल्या अशें हांव मानतां. आनी हें आंदोलन जें आसा म्हणजे आज सांकेतीक दृश्ट्या विश्वेश प्रभूंचें सीएमाच्या स्टेटमेंटा खातीर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस आज तो फाटीं काडटा, पण येणाऱ्यो निवडणुको ज्यो आसात हांच्यांनी सगळे क्रिमिनल्स पसून दवरल्या आनी तांकां लिगलायज करपाचें भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल हे पयलीं म्हणजे लोकांच्या मुखार हाडून तें पास करून घेवपाचें महत्पाप जें आसा जें ह्या सरकारान केल्लें, ह्या सरकाराचेर गोंयकारांनी विश्वास दवरूंक जायना. निवडणुकेन समजा तांकां परत हें दिलें, तांकां बहुमत दिलें जाल्यार गोंयकार आपल्या पांयाचेर कुराड मारून घेतलें. इतलें मात सगळें गोंयकारांनी लक्षांत दवरचें. विश्वेश प्रभूचें हांव परत अभिनंदन करता. ज्या हिरिहिरीन ताणें भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल सरकाराक फाटीं काडून भाग पाडलें, सगळ्या जागृत गोंयकारांचें हांव अभिनंदन करतां. आनी एक म्हाजे 2 जे शब्द जे आशिल्ले, म्हाज्यो भावना ज्यो आशिल्ल्यो त्यो हांव सोंपयतां.